कोंकणी भाषे तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडो नासची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाडोन आसची मांची ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी मांची. नमस्कार, तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज दिवं. 240व्या म्हयन्याळे माचयेक माणसोबाण कुटुंबातर्फेन तुमकां सर्वांक हांव माया मोगाचो येवकार मागतां. आज फ्रेंडशीप डे. कोंकणीतय भाशे संस्कृतेतय कोंकणी संस्थांतय इश्टागत उरयिल्ल्या आनी वाडयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक इश्टागतेच्या दिसाचे उल्हास मागतां. कोंकणी साहिती आनी वावराडी माणसोबाण अभिमानी आनी आमच्या लायब्ररींक पुस्तकाची व्हड देणगी दिल्ली आनी पुस्तकां परगटणेक अनुदान दिल्ली ग्लॅडीबाई जुलयच्या 21 तारखेर देवादीन जाली. तिका आज माणसोबाण मांचेर आमी श्रद्धांजली अर्पिता. तिचे प्रेरण घेता आनी तिचो कोंकणी वावर फुडें व्हरता. ग्लॅडीबायेक तिच्या निमाण्या वर्सांनी सांबाळलेलो श्री रोहित सांगतस, निर्देशक, पश्चिम ट्रस्ट, एरिक बाब, एलरॉन, रायनाबाई आनी ग्लॅडीबायेक आदारशिल्ली क्लारा डिकुन्ना हांणी वेदिकेचे जेवण उपकार मागता. माणसोबाण आनी ग्लॅडीबायचो संबंद ह्या गजालींचेर उलोवन ग्लॅडीबायेक उतरांजली अर्पूंक हांव फुडें आपयतां. माणसोबाण समिती सांदो रॉनी अरुण. हर एक व्यक्ती अपूर्व जाल्ल्यान खंयच्याय एका व्यक्तीक हांव संपूर्ण जाणा म्हणचे अतिरेक जायत. देखून एक व्यक्ती जावन ग्लॅडीसबाई म्हाका कितली समजूंक मेळ्ळी, तिचे विशयेन म्हाका कितलें समजलें म्हणल्या विशयंत थोड्या उतरांनी सांगून तिचें व्यक्तित्व बांदून दिवंक प्रयत्न करता. समाज सेवा करची एक शीर म्हाका आसा. हांव KSRTCन काम करतना अर्दो दीस म्हाका बेटोळ आसतलो. तवळ संदेशाच्या कुशीन सिस्टांनी सोलोवनचो एक आसरो आसलो. थंय वस्ती आसलेल्यांच्यो ल्हान ल्हान गरजो सुदारचूंक म्हळ्यार तांच्यो नाक्षो काडूंक, कार्ड काडूंक, तांकां न्हाणोवंक म्हूण हांव वेतालों. अशें आसऱ्याक भेट दिवच्या म्हज्या सवया प्रमाणे एक दीस पुताक घेवन हांव सायमन वणींत माद्रिनी सोलोवच्या सेंट ॲन्स प्रायवंताच्या जतने घराक गेलों. थंय ग्लॅडीबाई आसली. ती कांय म्हजी सैरी न्ही, फकत साहित्यीक वळखेन तिका मेळोवंक गेल्लो. सैरी, दैरी, कुटाम आनी नांव सगळें आसोनी ती आसऱ्यांत आसचे विशीं एरिक बाबाक हांवें माहीत दिली. तशें एरिक बाब ग्लॅडीसबायक भेटोवंक गेल्ले तवळ थंयच्या एका स्त्रियेन तुमी इतले व्हड कोंकणीचे मनीस आसोनी तिणें आसऱ्यांत आसचे गी, तुमकां कांय करूंक जायना गी म्हूण सवाल विचारलें. त्या सवालान एरिक बाबाक सगळो हालयलो. ताणें ही गजाल लुई पिंताक सांगली. बाब लुईन तिच्या कुटुंबा संगी राजी संधान करूंक मस्त मिनत गेली तरी सुफळ जाली ना. देखून त्या उपरांत ताणें तिची जतन घेवची जबाबदारी आपल्या खांद्यार घेतली. त्या उपरांत पोर देवादीन जावचे पर्यंत तिची जतन ताणें घेतल्या. ह्यो संगती खंयसरी सांगूंक नजो म्हणली लुई बाबाची ताकीद मिरवून हें सांगतें आसा, कित्याक ताची गरज म्हाका दिसता. व्यक्ती परिस्थितीची बावली. कोणायकी बरो ह्या पाड म्हूण शीद बिल्लो लावंक जायना. अस्त सलिल्लीस वाट म्हणचे बरी जियेल्ली आमची ग्लॅडीबाई. देखून कारणां कितेंय आसूं ती कुटुंबांतावन पयस जाली. आपल्या घरा तिका समापडनातल्या वेळी 2-3 कडेन तिका रावची वेवस्था केल्ली, पूण खंयसरी तिका ताळ पडोंक ना. तिका
अशेंच जायजे तशेंच जायजे म्हणली तिचींच शर्तां आशिल्ल्यान तिका खंयचेंय सारकें जायनातलें. त्या तिच्या व्यक्तित्वाचो वांटो म्हूण समजून पश्चिम ट्रस्टाच्या रोहितान आनी ताच्या शिबंदेन आपल्याच आवयक सांबाळच्या भाशेन तिची साकरी करून तिची जतन केल्या. ग्लॅडीबाई कांय मोव पडिल्ली कोण ना. पश्चिमाक पावल्ल्या उपरांत तिचो शीण उणो जाल्लो. ग्लॅडीबायन जायतें बरयलां, त्या विशयांत हांव उलयना, पूण तिणें बरयल्ल्या एक पत्रा विशयान मात्र म्हाका सांगूंक आसा. 2025 जुलायच्या 21 तारखेर ग्लॅडीसबायन प्राण सोडलो. ह्याच दिसा म्हळ्यार 1980 इसवेच्या जुलायच्या 21 तारखेर सारकें 30 आनी 7 वर्सां पयलें अमेरिकान बसून तिणें एक वील बरयल्लो. आपूण सरल्या उपरांत खंयचीय धार्मीक आचरणां करिनासतना आपणाची कूड भुरग्यांक शिकोवंक वापरूंक मणिपाल आस्पत्रेक दिया म्हूण तिणें बरयल्लें. बरोवन ती वगो बसली ना. संबंद जाल्ल्या सगळ्यांक ती माहेर तिणें पावीत केल्ली आनी ती जारी करूंक जाय जाल्लें क्रम तिणें घेतिल्लें. हें घडीत ती काळाच्याकी मुखार आशिल्ली मनशाक रुजवात. काळाच्याकी मुखार आसचे व्यक्ती आमकां समजनात वा समा पडनात. देखूनच कोण ना, थोड्यांक ती हारामी, मागीर थोड्यांक हट्टी आनी थोड्यांक वीर नारी अशें विविध रुपांनी ती झळकाली आनी भोगणांक मेळ्ळी. आमी नारी आबल म्हणटा, पूण ती हाका आपवाद जावन जियेली. ह्या संवसारांत कोणीय शाश्वीत न्ही, पूण आमी सरल्या उपरांत ती कशें जियेचें म्हूण ग्लॅडीबायेंत आसल्या थोड्यांक मात्र कळीत आसता. तशें ग्लॅडीबायेन साहित्य बरोवन त्या वरवीं जियोवची एक वाट विंचली जाल्यार आनी एक वाट जावन माणसोपणा तिच्या नांवार एक अनुदान रचून ताचे वरवीं बूक परगट करचें मिसावन तिणें सुरवातलें. त्या अनुदाना काल येदोळ 5 पुस्तकां परगट आयल्यांत. रिक्षा डायरी म्हणलो म्हजोय एक बूक ह्या अनुदानान परगट जाला आनी तो तिच्याच हातांनी लोकार्पण जाला. शाश्वीत उर्च्या ह्या 2 कामां शिवाय तिसरें काम जावन तिणें घडयेन कुसनवेची आपली कूड सयत शिकोवंक वापरूंक दिवन त्या कुडीचो वायदोय तिणें वाडयलो. निजायकी ह्यो करण्यो जाणवाये बरीच जावन आसात. ह्या वक्ता जमलेल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवान तिका सेसनाचो विशय मागता आनी श्रद्धांजली भेटयता. लांब जियो ग्लॅडीबाय, लांब जियो कोंकणी माय. देव बरें करूं. देव बरें करूं रावणी बाब. आतां वेदीर आसल्या सर्वांनी मुखार येवन ग्लॅडीबायच्या चित्राक फुलां अर्पुची अशी विनंती. आमचे मदें हजर जाल्ल्या बाब रोहित सांगतोस हाका उडासाक एक बाब एक बुक्को दिता. या कितले कश्ट जाल्यारय हांव लडोवन पडोवन मेठां सोडून ह्या वेदीचेर आयलां. आज बाब रोहितान परत आनी परत म्हाका सांगिल्ल्यान म्हाका उखोवन हाडला. बाब रोहीत ग्लॅडीबायक सांबाळल्याक आनी तिची जतन केल्ल्याक आमी तुका ऋणी आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मांचेच्यो कळोवण्यो. आदली मांची आसली धोवे कोगलेच्या मानाक हाचो खर्च आसलो ₹57,285 ₹57,285.
तुम्ही UPI आणि कवरा मुखान दिल्लें दान आसा 3600 रुपये. ऑस्टिन आणि हिल्मा रॉच करिश्मा हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड बेंगलोर हांच्या प्रायोजकपणाची देणगी आसली रुपये 41,668 रुपये अशें वोटूक 45,267 रुपये. फुडली मांची सप्टेंबराच्या 7 तारखेर कलाकुल पंगडातावन नाटक सादर जातलो. मांडसोबाण आसा करता घुमट गिन्यान घुमटा पोदां आनी थापी कार्यांगार येदोळ तल्लूर चल्ला. फुडल्या दिसांनी वामंजूर केलाराय किन्नीगोळी मिया पदव कोटेश्वर आनी हेर जाग्यांनी चलचें आसा. तुमच्या फिरगजांनी करूंक अवकाश आसा. दफ्तराक दया करून संपर्क करा. ऑगस्टच्या 16 तावन 31 तारखे पर्यंत हायस्कुलांनी आनी इगर्जांनी कोंकणी मान्यता दिवस आचरूंक मांडसोबाण सहकार दिता. तुमच्या फिरगजांनी शाळांनी आचारूंक आनी कोंकणी वडपण बगूंक मांडसोबाण उलो दिता. कलाकुल नाटक पंगडाचें नवें बॅच जुलय 1 तारखेतावन सुरू जालां आनी त्या जाणांक नांव दाखल करूंक अवकाश आसा. सांजेर कलांगणाक येवंक सकच्या 10वी जाल्ल्या युवक युवतींक रंगमाचेर परजळचो भांगराळो अवकाश. म्हयन्याक तरबेती भातें रुपये 2,500 मेळटात. दफ्तरांत नांवां दाखल करा. कवरां दिल्यांत खर्चाचें लॅकी दिलां. उदार मोन दाखया. मांचयेक मजत करा. घुमटां विकऱ्याक मेळटात. रुपये 1,200 दिवन दफ्तरांतावन घेव येता. कवी रॉनी क्रास्ताक साहित्याची वोड लायिल्लो ताच्या उतरांक गिरेस्त काय लाभयिल्लो कोंकणी भाशेमोगी आनी रॉनियाबासो मालगडो भाव एव्हरेस्ट क्रास्ता केलाराय हांणी मांचयेक चलावण दिवंक वेदीर येवचें. एरिक बाब एव्हरेस्ट बाबाक एक बुक्को दिवचो. कवी राणी क्रास्ताच्या नांवार ही माची सादर जाता. कोंकणी भाशे गिन्यानी तो मांडसोबाणांत धाकट्या मेरेन कोंकणीचो वावर केला. भुरग्यांक शिबिरांनी कोंकणी शिकयता. मांडसोबाणा खातीर जायतीं पदां बरयल्यांत. आमच्या समितींत वेगवेगळ्या स्तरांचो वावर दिला. ताचें 3 तुपें कविता पुस्तक परगटायलां आनी औंदूच्या पटी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीचो सांदोतो आसा. ताकाय आमी मनाचो फुलो दिता. कवितेक नवरो म्हणा आनी वाजप तालाक होकाल म्हणा. वय आमच्या कवीची उतरां आसात ती जर तर आमच्या मनाक नाटवाजे तर संगीतकारांची देणगी व्हड आसा आनी ह्या संगीतकारां तर्फेन बाब संजय रॉड्रिगस हाका फुलांचो मान आमी दिता. मायंगे मुजी कोंकणी रॉनी क्रासान कोंकणी भाशे संबंधी लिखलेल्या कवितेपैकी एक विशेष स्थान घेता. हाच्या उतराच्या प्रेरणान कोंकणी मायेक कॅनवसाचेर पिंतरायला अंतरराष्ट्रीय ख्यातेचो फामाद चित्रकार आसा विल्सन कयार. 2x3 फिटींच्या ॲक्रेलिक ऑन कॅनवस कलाकृती आपले हांगा सजता. ती ह्या मांचयेच्या अखेरीक आमी एलम करतल्या. व्हडा संख्यांनी बागेली जावन ह्या कलाकाराक तुमी प्रोत्साह दिवंक तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां. आतां घांटमार मांचयेक चलावण दिवंक हांव उलो दितां. हांव रोनाल्ड क्रास्ता. अशें म्हणल्यार तुमी सोडा हांवूच म्हाका वळखना. रॉणी म्हणून हांव सर्वांक रॉणींच जालां. हांव नाटकां कविता पदां बरयतां. साहित्य संवसारांत वळख धरच्या खातीर गांवचें केलाराय नांव म्हज्या नांवा सांगता चिटकायलां. तशें म्हाका रॉनी क्रास्ता केलाराय म्हणून वळखतात. ही म्हजी वळख. आज म्हज्या पदांची संगीत सांज सपनेक नासलेलो चिंतिनासतना येवन पांयाक आदाळलेलो मैला फातर हो. हें साध्य जालां म्हाका किरकोळाक मनशां धाडिल्ल्या एरिक बाब ओझेरे वरवीं. म्हाका कवी करून संवसाराक दाखयल्लो ह्या मांडायान सांगता लुई बाब पिंटोचें धैर्य आनी म्हजेर दवरलेली पातयेणी. म्हाकाय थोर करीजे म्हणली ताची आशा.
सांगाताच मांड सबाणाचे सर सांगोडी तांची फाट पडची स्टॅनी आल्वारीस नवीन लोबो हांची नांवां हांवें उच्चारी जेस ते म्हज्या हटाक फाटी लागून पदां बरयताले कविता काडयताले. हे सर तुमकां नमान पाठोवन एरी बाब आनी लुई बाब तुमच्या चरणी ही सांज अर्पिता. देव बरें करूं. आमगेर म्हज्या ल्हानपणार म्हजो धाकटो एव्हरेस्ट क्रास्ता आमगेर बुकाचो दाळो हाडटालो आनी दाळटालो. आमी तो वाचताले. हांव तशें घडना ह्या साहित्यांत म्हाका इतली पाळा रोमोवंक बरें प्रेरण लाभलें. म्हणजे धाकटो एव्हरेस्ट क्रास्ता तुका नांवां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका कोंकणीक हाडलेल्या वित्त वेगळो आनी आपले साहित्य गिन्यान वांटलो प्रेड कुमार कोच्चीकार हांकांय हांव देव बरें करूं सुरेश म्हणटा. आमी तेगी बोबयण्याचे पूत. आमी कोंकणींत आसतना 1998 इसवेंत नाटक केल्लेल्या एके बसणेंत आज मुगेली आसडीवली पदान म्हाका हलकान आयलो. जॉयसबायच्या ताळ्यान काणा भितर कोंकणी माये नांवी शिरशीर आयलो. ती रात हांवें न्हिदेविणे जालो. एक कागदा खुटको घेतलो आनी बरयलें मायंगे म्हजे बक्षी म्हाका आसडी ओली करूं नाका काळजान म्हज्या मारता तुका आनी तुका गळय नाका. दुसऱ्या दिसा तो कागदा खुटको एरीक बाबाच्या हातीन घालो. एके कुशीन बे कित्या म्हळ्यार एरीक बाब येताना कार्बोलीक साबू सांगाता साण येता आनी सोडून जाल्यार सारको दुता. पूण आजाप घडलें त्या दीस. इतल्या वर्सांची म्हजी मजुरी मेळ्ळी म्हणालो एरीक बाब. हांव चिंतिनासतना त्या दिसतान कवी जालो. उपरांत ताणें म्हाका सोडलो ना. कोंकणी भाशे संबंदी हांवें कांय थोडी पदां लिखल्यांत. तातूंत मायंगे म्हजे कोंकणी सरनेलां तुज्या चरणी पद एरीक बाबा काळजा लागशिल्लें. म्हजेंय काळजा लागशिल्लें. तें पद नंतर हांव बेंदूर पावले जाल्यार म्हज्या स्कुटरार उदेल्लें पद तें. आज हें पद एरीक बाबान हक्कान काण गेलां. हक्कान काण घेजेसताना तें हांवें दुसरें पद विचारलें. एरीक बाबाचें उतर मिकोवंक जाता. तें मिकोवंक हांव कोण. तशें आईचें पयलें पद जावन हांगा तुमच्या समोर येतलें तेंच पद. आपले नाभलायके मदें येवन गातात म्हणल्यार तें म्हजें भागच सई. ताच्या संगी वेदी वांटून घेतात कोंकणी आबोलें जॉयस बाय ओझेरियो आनी बाय एलनी तुमच्या कानांनी सत्ता पद मायंगे म्हजे कोंकणी. म्हज्या उतरांक एरीक बाबान संगीतान आत्मो भरला तर कलाविद विल्सन कय्यारान आपल्या बणा आनी पुरसा वरवीं कॅनवसार सोबीत रितीन उलयलां. तें सोबीत कलाकृत तयार केलां आनी तें आमी ह्या केरेक एलाम करतले. हांव तशेंच आयच्या ह्या पदाक सोबीत एक नाच सजयला. नाच सवार आसा राहुल पिंटो आनी तो नाच सादर करता बाई डेलिशिया पिरेरा. तुमच्या मुखार पद मायंगे म्हजे कोंकणी. अनाउन्स केला की पेंटींग मिस्टर विल्सन सोजाचे ऑक्शनाक आसा. सो आमचे बेस प्रायस 15,000 पावंड स्टार्ट जातले. सो एज यू एन्जॉय दीस इवनिंग and immerse yourself in the Konkani songs and poetry, I would like you to keep your eyes on this piece of art that is named Maayenge Mujhe Konkani, and please do your best towards it. म्हाका विल्सन एक आंतरराष्ट्रीय कलाकार म्हणून हांव मानता. सगळो संवसार मानता. तोय मानता. This piece of art will truly elevate your homes, so kindly do your best towards Maayenge Mujhe Konkani. म्हाका 50,000 म्हणी उबें कर विल्सना दिजे
नातल्या त्या व्हडल्या कलाकाराक आमी अवमान करता वखता. या देव बरें करूं. मोती मनातली मुझी मागणी दवके सदा ध्यानी मनी मांगे मुझे कोंकणी सळलेला तुझ्या चरणी मोती मनातली मुझी मागणी दवके सदा ध्यानी मनी मांगे मुझे कोंकणी सात सलमा आस्त्यारी गे मान तुझ्या सकरबांत किरलो कधी बाय पोनाली पयली मेळटा तुझ्या पालवाक धरून काडून दी सात सलमा आस्त्यारी गे मान तुझ्या सकरबांत किरलो कधी बाय पोनाली पयली मेळटा तुझ्या पालवाक धरून काडून दी मांगे मुझे कोंकणी सरलेला तुझ्या चरणी मोठी मनातली मुझी मागणी दवरगे सदा ध्यानी मनी मांगे मुझे कोंकणी सरलेला तुझ्या चरणी मोठी मनातली मुझी मागणी दवरगे सदा ध्यानी मनी मांगे मुझे कोंकणी सरस्वतीच्या सुळसुळ्यांच्या गानांनी माता दोलूंक दी गिरेस्त तुझे संस्कृतीची अस्मिताय जिणेन भोगूंक दी सरस्वतीच्या सुळसुळ्यांच्या गानांनी माता दोलूंक दी गिरेस्त तुझे संस्कृतीची अस्मिताय जिणेन भोगूंक दी मांगे मुझे कोंकणी सरलेला तुझ्या चरणी मोठी मनातली मुझी मागणी दवरगे सदा ध्यानी मनी मांगे मुझे कोंकणी सरलेला तुझ्या चरणी मोठी मनातली मुझी मागणी दवरगे
थकली कूड सुशेग मागता तुझ्याच उस्क्यात न्हिदूंक दी कोंकणाचे मातयेन सदां सारें जावचो सुयोग दी थकली कूड सुशेग मागता तुझ्याच उस्क्यात न्हिदूंक दी कोंकणाचे सारें जावचो सुयोग दी आएंगे मुझे कोंकणी सरनेला तुझ्या चरणी मोठी मनातली मुझी मागणी दूर के सदा ज्ञानी मनी आएंगे मुझे कोंकणी सरनेला तुझ्या चरणी मोठी मनातली मुझी मागणी दूर के सदा ज्ञानी मनी मांगे मुझे कोंकणी देव बरें करूं. आता आमी गायलेलें पद रोनिक रास्तान म्हज्याच खातीर म्हणून म्हजी बोगणां गुंतून एका पदार रुपार रडलां देखून हें पद गायना जाल्यार म्हज्या जिणेचें निमाणें पद जायना अशें म्हाका बगलें. देखून रोनी देव बरें करूं. तुवें कितलें तुका रोनाल्ड म्हूण आपयल्यार रे आमी तुका रोनीच म्हणटा. तूं आमचो रोनी. देव बरें करूं. बाब तुमकां पद रचलें म्हणून हांव चिंत्तां आनी तुमकां पद रचलें तर 4 ताळयो वाजया. तांतली एक संगीत सजयल्ल्याक, एक ताळो सजयल्ल्याक आनी एक आयच्या वतंत्र्याक आनी एक गवप्याक. 5वी मारल्यार ती म्हाका दवरता. देखून दक्ष नाकात. देखून तुमचे मेकळे जाल्ले हात मोगार पडूं भिरांत हेवेन जोडी जावं आनी ताळयांचो आवाज उठोवं. देव बरें करूं. मुखल्या पेताय हांव केन्ना येताय ही कविता बरोवन दवरन वर्सां 4 जालीं. कोणा लागीं दिवं अवकाश नासतना आसलो. जेन्ना लुयाबान म्हजी संगीत साथ करया म्हणटाना हांवें गण्य केल्लेंच ना. पूण तो त्रिविक्रम ह्या बेताळ्याच्या फाटीक असो लागलो की चिटकालोच. घाटा वयल्या कापे तोटांतल्या कानेटा परी म्हाका सोडलेंच ना जालें. तूं कर हांव आसां म्हणून धैर्य दिताना हांवें हें पद सुरवेर दिवचो निर्धार केल्लोच शिल्पाबायक. ताच्या हाती तें पद दिलें. ताणें तें मोडलें. तिदवूंक लायलें. म्हजे उतरां तांकीक साण्याक दर्शन केलें. तशें सोबीत पद जावन उमाळलें. त्या ताळ्याक आपली संगीता मांत्रिकता संजयन दाखयल्या. संजीव बाबा म्हणटा आमी ताका. शिल्पाचो ताळो संजयाचें संगीत तुमकां सिंतिमेंताळ भोंवडेक पायतलें. बाय शिल्पा, हो तुजो वेळ. ah
शिणिकराच्या सुकाटीच्या बेतापरी तुझी मुगाशिणीक मुझी काळीज आवडेता ओंटी पाण्याकराच्या भागेट्या वासरा परी तुझ्या गोडशा उतरा मुझे मुलालेता कोंडाट्याची उतरा ओलो केन्ना येता काळजात मुझ्या मोगावी केन्ना ओंपताय आटली सालीन भोलो केन्ना पावताय काळजात मुझ्या मोगा गाणा केन्ना गाता कोंडाट्याची उतरा ओलो केन्ना येताय काळजात मुझ्या मोगावी केन्ना ओंपताय आटली सालीन भोलो केन्ना पावताय काळजात मुझ्या मोगा गाणा केन्ना गायताय चंद्रायण्याकराच्या चाकोर सुखण्या परी तुझ्या हर पावलाक दीस राखून सर्वाता मोडा सावळीकराच्या सळसळी आंगणा सरी तुझ्या बावड्या वेगी जीव मोजू आवडेता कोंडाट्याची उतरा ओलो
देव बरें करूं शिल्पाबाई सभी जालें न्ही पद गांव म्हजो हांव असल्या गांवांत आयलां आनी त्या गांवाची ओडवेक करजे जाल्या ही म्हज्या गांवा विशीं बडाई म्हणा वा उतरांची चडाई म्हणा पूण म्हज्या गांवाक खास व्हड आसा म्हज्या गांवाक कॉर्पोरेशन नांवाक नांव आसा कॉर्पोरेटर आसा ताका सूट घेवन सुदिचें पडटा आमी रस्त्या टॅक्स बांदता वीज दिव्यांक टॅक्स दिता उदरगतेक दुडू येता कोयर व्हरपाक बुंगड बांदता पूण म्हज्या गांवाक मर्यादेचो रस्तो ना वाटे दिव्यांक सडक ना कोयर व्हरतल्याचो पत्तो ना उदरगते नांव ना आमची टॅक्सां बोल्सां गेल्यांत उदरगती सपन जाल्या पूण म्हज्या गांवांत 5 थोटां पोसवाल्लीं भाटां दिसतात तळीं बायांनी दुदा सांगड्यो झरी वळटात मैपाशी बोडां नदरेक येतात चलून वेचे अशीर पांय वाटेनी कापसां सांगडी तणां ससतात गांवच्या हर बोडांनी मैपासा शिरो वळटात आदले कवितेक नवें रूप दिवन म्हजे जोळीगेंतलें भायर काडलां आनी जिवनान ताळ्यान सुरगार आयलां संजयान संगीतान गुटलायलां तें घेवन आयतो जाला बाब रायनल सिक्वेरा सांगोडी ताळ्यान राबीन आसतलो बाब रायनल तुवें वेदी घेवची म्हज्या गांवांत येवशी मेटगो तेंगशी येवकार दिता गो बागारा खंयची कोगुळे दाण्याक विशार गो पडशी बोवार चोयता दादोस गो जाशी गांव म्हजो शेतां बाटाचो वाऱ्याला संगीत पाडोवचो गांव म्हजो शेतां बाटाचो वाऱ्याला संगीत पाडोवचो तड्या बड्या सुळसुळ्यांनी अमृत वाळटा झरी झरीनी गोड्या दोंगरा रानावनांनी मोवीस करता मेटा मेटांनी तड्या बड्या सुळसुळ्यांनी अमृत वाळटा झरी झरीनी गोड्या दोंगरा रानावनांनी मोवीस करता मेटा मेटांनी गांव म्हजो मैपाशी जिवाचो काळजा काळीस दिवप्याचो गांव म्हजो सदान तिराचो आमाशिरी पुनबेन धलोचो गांव म्हजो शेतां बाटाचो घराला संगीत वाडोवचो
खिडी देव्या संगीत कणानी सस्ता सदा काजुल्या तोरणानी अंबर फुलता राशी दरानी मै पासलता कुपा कुपानी ओ किडी देव्या संगीत कणानी सस्ता सदा काजुल्या तोरणानी अंबर फुलता राशी दरानी मै पासलता कुपा कुपानी गांव मुसो बोळ्या मौनाचो ससाय मागशी जीवस दिवप्यांचो गांव मुजो शेतां बाटाचो बार्यालारा संगीत वाडोसो गांव मुजो शेतां बाटाचो बार्यालारा संगीत वाडोसो गांव मुजो बार्यालारा संगीत वाडोसो गांव मुजो बार्यालारा संगीत वाडोसो गांव मुजो बार्यालारा संगीत वाडोसो. गांव म्हजो बळ्या मनाचो ससाई मागशी जीवस दिवप्याचो देव बरें रायनल. थोड्या म्हयन्या आदीं हांवें मारिया आवयपणा दर्या धार्मीक नाटक बरयल्लो. नाटक सकिले रंगमंचेर खेळोन दाखयल्लो. तातूंत मरी आनी जुदेच्या लग्नाचो वेळ ती मनशां जावन आसली जाल्ल्यान मागासो प्रसंग दिजे म्हणून म्हाका भोगिल्ल्या वेळार हांवें हें पद बरयलें. विकासान ताका वॉर्ड्स करून चिंतलें. रॉयस्टन आनी एलरॉनान ताका तावळो बसयलो आनी सोबीत पद केलें. काजारा वेळाच्या नाचाक साहज जाल्लें पद हें. विश्वासान सांगातान जिणे होडे तांडूंक अखेर पर्यंत मोगान जोडूंक हें पद सांगता. ह्या पदाक सुरुपाच्या ताळ्याक जबरदस्त संगीत नटयलां संजू बाबान. तुमच्या खातीर ते आज सादर करतात रॉबिन सिक्वेरा आनी प्रितोमा मोंतेरो. ओढता पासयो मना तोटा मोगा फुडे जीवच दिता विश्वासान समकुया जिनिये पोसा. जोडे संपन्जा विश्वासा पातळेन राहून वावूया फुडाराजून. म्हाका तुका हांव आमचे जोडे संपन्जा विश्वासा पातळेन राहून वावूया फुडाराजून.
God koro adar divun kasta nusta food kuru gawani naw zodo maka tu kahau amche zode sampanza vishwasa patyele ravu vahu ya fudarazu जोडे संपणजा विश्वासा पातेले राहू वाहूया फुडाराजू वाहूया फुडाराजू देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रॉबिन प्रितमा वार ह्या थंडयेंत मोगाचो कुलकुलो सुटता तें कोण बघून जाणा. कवीक हें सदांचें आंग सगळें दोळे करून ताणें पळयचें पडटात. संदान सदां हजार कान लायचे पडटात. धरते संद्राचे मेळींत ल्हारा रेवेचे जोडींत ताणें आपल्या मोगाक सोदिचें पडटा. हे म्हणून आपयचें पडटा. रांदिचें पडटा. अर्दोस मागाचें पडटा. चेड्यांनीच घाले हरये फावटी चेडवा लागीं मोगा भीक मागची वय की न्ही. देखून हांवें हे कवितेंत चेडवाक उबें केलां. आपल्या प्रेमीक आपोवंक लायलां तूं ये मोग शिकय मोगा भासवलय म्हणून आपल्या प्रेमी लागीं उलोवंक येता. राणी गोगोळो बाई सिमोण मोतेरो हाका साल लायल्या. बाई शिल्पा बाई सोणल म्हणटात बक्षया सुकला ना हाका साल लायल्या. बाई शिल्पा तशेंच संगीतान नेटयलां राल्फ रोशन आनी संजीव बाबा पुनवेचे राती. बक्षीस होणार तुजे पयलीं घातले हांवें. पर्वत चंद्र पोळे दुदा शिपून मोगान जोडटा. म्हज्या काळजान भोगनाची भरती धरती चंद्र मोगा खेळा चिट्टा. भोगना सर मोडा पेटून काळजाक इजला बोला मोगान जोडया. चिन्ह किटाळा उसोन मोनाक पोसले दिवून मोगान जोडया. आमी
पालवर चंद्र पोळे दुधा शिपून मोगान तोता मुजाई काळजान धुमेचे भरती धरती चंद्र मोगा खेळा चिट्टा भोग सरमून पेटून काळजा क्रीचेला बोनामी मोगान सोडिया चिन्ह किटाळा उसोन मोनाक पोसले दिवून आमी मोगान सोडिया आमी मोगान सोडिया मोगान सोडिया आमी मोगान सोडिया मोगान सोडिया सैमाच्या संदान संदा मोगासू आवासता वाऱ्या थंडाईतले गीत मोगा कुलकुलो वळता तुयो रे उम्या उक्ती रे ओ कुलकुलो सुटे रे वेगेन घेऊन सैमाक फुटून मोगा कसाय भरे रे धरतीच्या पालवर चंद्र पोळे दुधा शिंपून मोगान तोता मुजाई काळजान भोगनाची भरती धरती चंद्र मोगा खेळा चिट्टा भोगना सरमून पेटून काळजा क्रीचेला बोनामी मोगान सोडिया चिन्ह किटाळा उसोन मोनाक पोसले दिवून आमी मोगान सोडिया आमी मोगान सोडिया मोगान सोडिया आमी मोगान सोडिया मोगान सोडिया देव बरें करूं सोडन अप्रूप तुवें मुखलें पद अप्रूप एके चली एक चवण बोगणा आनी उमाळे मणा भवारी सुरांटी मारतना आपणे करिनासलेले सुकेक काळीज फसवता मोगा बी आपापीच किर्लता कावी जाल्ल्याक हाच्यागी व्हरतें कितें जाय उतराचो फाळो पावसाळ्यांतल्या पिलकुमेरेंतल्या अरबी व्हाळा भाशेन उमाळता म्हजो गांव पिलकुमेरी तांचो एक अरबी व्हाळ आसा कागदां आनी लिखणेचो सांगात घडलो तर चिंतनाक रंग लावचें मन आयलें तर आपापीच कागदार मोगा कविता जिवाळता आनी फुलता कवीक कविता बरोवंक प्रायेची गड ना ताका एक विशय लाभल्यार पुरो ताचें मन तरणाट्या बरी फुलता तशें म्हणून हांव कांय म्हातारो न्हय मिशो मात पिकल्या तितलेंच हांवें कविता हटजन बरयल्यो सनांत म्हाका तें जावंकी जायना कोणेंय चोरे करीजे पाठ धरीजे तवळ मात्र बरो फळता अशें पाठ लागच्यांत आमच्या लुया बाबरी दुसरो ना तो धरली पाठ सोडिना बेताळ्याच्या पाटी लागच्या त्रिविक्रमा परी पाठ सोडिना तशें ही पदां उदेल्यांत अप्रूप तुवें हें पद बरोवन वर्स उतारलां हे कवितेक आमच्या जिवन सिद्धीन पदाचें रूप दिल्लें आनी एक दीस हांवें आलरोणाक आयकूंक दिलें तो ताचेर मोगार पडलो आपूण तयार करता म्हणून आंगार वण घेतलें आनी बेंगळुरांत आसच्या संगीत दिग्गज कॅजी टेंडायसाक धाडून दिलें ताणें ह्या पदाक आपल्या संगिता गिन्यानान वेगळ्याच संवसाराक पावयलें आनी आज तुमच्या फुडें आयतें जालें आसतावन तें तुमकां माणसोबान यूट्यूबा चॅनलार हातांबोटाक तेंगशेर मेळटलें किट्टूच्या संगितान जिवनाच्या ताळ्यान सजयलें हें पद आतां तुमी आयका बाप जीवन सिद्धी तुमच्या फुडें
काळजात हाल्या उघडपाक बिगात खंय घुमेता काळजात हाल्या उघडपाक बिगात खंय घुमेता अपरूप तुवें अमरुके हसल्यार पावता अपरूप तुवें अमरुके हसल्यार पावता आपलो पेलो वसू पेल्यान काळजान तुजेर राज चलता आपलो पेलो वसू पेल्यान काळजान तुजेर राज चलता अपरूप तुवें अमरुके हसल्यार पावता अपरूप तुवें अमरुके हसल्यार पावता कस्तुरींच्यो सांकळ्यो तुटोवन आमी एक जाल्यार पावता इतलेंच पुरो म्हाका लेका व्हरता कांयच नाका म्हजें साल समकाणंत बदलाप खंय गो दिसता अप्रूप तुवें घरचे वाटेर पावलं तेंकलेर पावता रिवाजेच्यो हेरो उतर जिणी सुकूर जाल्यार पावता म्हज्या मना धलवपाक हिंदळो गो खंय मेळटा अपरूप स्वप्नान तें फुसफुसल्यार पावता अपरूप स्वप्नान तें फुसफुसल्यार पावता गुजगुजे जिबो वसू पेल्या पाटासार तुवें बसल्यार पावता गुजगुजे जिबो वसू पेल्या पाटासार तुवें बसल्यार पावता अपरूप स्वप्नान तें फुसफुसल्यार पावता अपरूप स्वप्नान तें फुसफुसल्यार पावता काळजात हाल्या उघडपाक बिगत खंय घुमेता काळजात हाल्या उघडपाक बिगत खंय घुमेता अपरूप तुवें अमरुके हसल्यार पावता अपरूप तुवें अमरुके हसल्यार पावता आपलो पेलो वसू पेल्यान काळजान तुजेर राज चलता आपलो पेलो वसू पेल्यान काळजान तुजेर राज चलता अपरूप तुवें अमरुके हसल्यार पावता 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 देव बरें करूं देव बरें करूं जिवान हें पद तुवें दुसऱ्या संवसाराक पावयलें नवी वज्रां माताळ्या खाल मांडसोपानान थंय सकयले रंगमंचेर संगीतकार उबे केल्ले आनी उठत्या पदां खातीर कवेक उलो दिल्लो हांवें एक पद दिता म्हणलें पूण आमच्या लुयेबान हटोन म्हणल्या बरी पदां भायर काडयलीं सत सांगता हांव तशें बरोबर येना बरोवच्यान भोव वाळशी पूण लुयेबाक म्हजेर कसली पाती नासली कोण जाणा रोणी आज रोशनाक एक पद जाय फाल्यां जॉयलाक एक पद जाय शिल्पाक एक पद जाय म्हणून फोंडा करूंक सुरू केली हांव दक्षिण असो मुदो जायत म्हणटालो पूण कसलें अजाप घडलें कोण जाणा हांवें घडयेन 4 पदां बरयलीं आनी मानशेर सादर जालीं तांतलें एक पद हें पूण ताणें 17 दिल्ली विशय विंगड आसूं दीत
तशें आमकां कवींक सर्ताव मोग सोडल्यार सुलाभ्यान दुसऱ्या गजालींक बरगळ आसता. हांवूय तसोच जायत म्हणून जाला न्ही, विशय दुसरो जायचे न्ही. कालेंगी म्हणटा पळया, घोड्या विशीं प्रबंध म्हणल्याक घोड्या खाण माडा बांदले आनी माडा विशयान बरयलें म्हणून. तशेंच हांवें केलें. हांवें नाच हाडलो आनी मोग गुंतलो. रोशनान ताळ्यान सजयलें, रोशनान आनी संजयान संगीतान नेटयलें आनी सोबीत पद केलें. तें घेवन येतात गायना शेतांतलीं नांवेलीं कलाकारां, नांवाडतो कलाकार, उत्तीम कार्यनिर्वाहक रायनल सिक्वेरा आनी बाई सिमोन मोंतेरो नांवाडतें गावपी. नाच गो बाय नाच नाचूंक जाय. नाचता नाचता पावला तुझे पावल तेंकूंक जाय. नाच गो बाय नाच नाचूंक जाय. नाचता नाचता पावला तुझे पावल तेंकूंक जाय. पावला वांगडा बेंगडा तुझे पेकाड लागूंक जाय. नाच गो बाय नाच नाचूंक जाय. नाच रे बाबा नाच नाचूंक जाय. नाचता नाचता हळू म्हाका वेंगेत ओडूंक जाय. नाच रे बाबा नाच नाचूंक जाय. नाचता नाचता हळू म्हाका वेंगेत ओडूंक जाय. वेंगे उबेन वोंटाक तुवें वोंट तेंकूंक जाय. नाच रे बाबा नाच नाचूंक जाय. संदी मोडा संगी मस्ते मिरैदा. नक्तीरांचे राशीक सदा झाड हाडटा. अमरार संदी मोडा संगी मस्ते मिरैदा. नक्तीरांचे राशीक सदा झाड हाडटा. चंद्रभर आडोसा कमी वचूंक जाय. मोगाच्या चान्यान आमी न्हावूंक जाय. नाच गो बाय नाच नाचूंक जाय. नाचता नाचता पावला तुझे पावल देखूंक जाय. पावला वांगडा बेंगडा तुझे बेंकाड लागूंक जाय. नाच गो बाय नाच नाचूंक जाय. Saneche venge sangi uso tabaida. Dariya reve lara lulutta. Saneche venge sangi uso tabaida.
बाय नाच नाचूंक जाय नाचता नाचता पावला तुझे पाऊल देंकूंक जाय पावला वांगडा बेंगडा तुझे बेगाड लागूंक जाय नाच गो बाय नाच नाचूंक जाय Nasta nasta hulu maka wengen tu odum sai wengi uben wontak tuwe wonti tikung sai nasre baba natsi natsung sai hey nasko bai natsi natsung sai hey nasre baba natsi natsung sai Nasko bai naच नाचूंक जाय देव बरें करूं हांवें ताळयो विचारना म्हणलें पूण उडास करना म्हणून सांगूंक ना येदी फुरसत ना कलांगणाच्या दफ्तरांत बसून आसता खंयच्याय एका विशयार फुरसत ना म्हणलें उतर आयलें लुयेबान तें घट्ट धरलें आनी फुरसत ना पद बरें म्हणालो ताणें सांगल्या उपरांत तें वेदवाक्य हांवें मोतीक वेलें सवकासायेन शब्द आरायले आनी उतरां गुंतलीं अशें तशें म्हणून पद जावचे वाटेक लायलें ताका इल्ली फुरसत आसतना फुरसत केली आतां हर एकल्याच्या तोंडांनी आसचें उतर दोन फुरसत ना उडास ना दीस सगळो पाडारी भोंवतात तरी तांचे लागीं फुरसत आसना दीस सगळो बेकारपणी कुलेत आसतात तरी तांचे लागीं फुरसत आसना हो फुरसत विशयी सांगून मुक्तसो न्हय ह्या फुरसत नासलेल्यांची कामां हांवें म्हजेच नदरेंतल्यान पळयल्यांत आनी उतरांनी उतरयल्यांत जें तांच्या खातीर वयलां तें बरोवन जालां जोयल बाबान ताका सुंदर ताळो बसयला आनी संगीत सजयलां जी कोणाक फुरसत ना तांकांच हें पद अर्पिता गायतात सुनील आनी रायनल फुरसत ना घडयेची का फुरसत ना आमकां मुरे फुरसत ना पाड करिना गप्पे वाला मारिना लाई लूट करिना आमकां करचे सारके काम ना पांच पैशे उतोडना तरी घडयेची गा फुरसत ना आमकां घडयेची गा फुरसत ना आमी वेळ पाड करिना गप्पे वाला मारिना लाई लूट करिना आमकां करच्या सारके काम ना पांच पैशे उतोडना तरी घडयेची गा फुरसत ना आमकां घडयेची गा फुरसत ना पेटा कमच्या चाचार बोलसा दमडी लेगून गोलिना ताणी हाणी दिवचे पोसा चिरिये तुकडू सुकलो ना पेटा कमच्या चाचार बोलसा दमडी लेगून गोलिना ताणी हाणी दिवचे पोसा चिरिये तुकडू सुकलो ना शिकाप तगले रेगले ना डिग्रीची का रास ना विसरतली गत ना आमकां हांगा कांयच ना शिकाप तकले रिगले ना डिग्रीची का रास ना विसरतली गत ना आमकां हांगा कांयच ना वेळ पाड करिना गप्पे फाला मारिना लाई लूट करिना आमकां करच्या सारके काम ना
पांच पैशा तोडना तरी घडयेची का पुरसत ना आमकां घडयेची का पुरसत ना राजकीय नेता येता फाटल्यान तांच्या वचूंक जाय विगार बावडो भेटेक येता बोंडाक ताका डिसीप जाय राजकीय नेता येता फाटल्यान ताच्या वचूंक जाय विगार बावडो भेटेक येता बोंडाक ताका डिसीप जाय शेजारचे नारळ काढ आंटी तोडी मसली हाड अंकलाके कांदी हाड असो सदा दीस पाड शेजारणीचे नारळ काढ आंटी तोडी मसली हाड अंकलाके कांदी हाड असो जाता दीस पाड आम्ही वेळ पाड करी नाव गप्पे फाला मारी नाव नाय लूट करी नाव आमकां करचे सगळे काम ना पांच पैशा तोडना तरी घडयेची का पुरसत ना आमकां घडयेची का पुरसत ना सदाय सांजेर अंगडी बागिल आमचो सदांचो अड्डो काय इल्ले मरण जाल्यार गिरगेन जाता थकलो खड्डो सदाय सांजेर अंगडी बागिल आमचो सदांचो अड्डो काय इल्ले मरण जाल्यार गिरगेन जाता थकलो खड्डो आपले साची दिश्ट काल सोबीत सलिये जोक काल पप्पराचे जोक मार इतल्यार सदा दीस खावार आपले साची दिश्ट काल सोबीत सलिये जोक काल पप्पराचे जोक मार हसत झालो दीस खावार आम्ही वेळ पाड करी नाव गप्प्या फाला मारी नाव नाय लूट करी नाव आमकां करचे सारखे काम ना पांच पैशा तोडना तरी घडयेची का पुरसत ना आमकां घडयेची का पुरसत ना घडयेची का पुरसत ना आमकां मोरे पुरसत ना घडयेची का पुरसत ना आमकां मोरे पुरसत ना बरें जालें म्हणजे हांव ताळयो मेळ्ळ्यो म्हाका एक मेळ्ळी तूं ये ह्या पावटीचो पावसाळो म्हाका भुरग्यापणाचो उडास हाडयता सरसरीत म्हणा शिरांधारीचो म्हणा ओट कोड आसलेलो म्हणा मुसळांधारीचो म्हणा कितेंय म्हणा हांव तुज्या पावसाक हें पुराय लागता ह्या पावसाक पळोवन कवीक आपल्या प्रेमिकाची याद उमाळटा आंब्या आंकरेक कोगूळ उमेद तेंगतना ताच्या काळजांचो शिरशिरो उरता आनी तो बोबाडता इतलें सर्व हांगा घडता तूं तुज्याच संवसारांत व्यस्त जालाय म्हज्यो मोगाच्यो ताडवडी सोसूंक तांकाणांत तूं ये मोगा उतर फुगोवंक ये उम्या शिवारान भिजोवंक ये म्हजें हायकमांड दुबयांत वावरार आसा आमची उमेद गिमेक आसल्यार वर्सांत 15 दीस मात्र हे परिस्थितींत ह्या आंकोण ही आंग हिवळोवच्या पावसांत ताका आपय नासता आनी कोणाक आपोवं दुसऱ्याक आपोवंक जाता जायना न्ही तशें एक केल्यार एक सांगणी आसा न्ही कुर्ली ना कुर्ले घालो हाती ना म्हणलो तशी जायत म्हजी गत हां प्रमाण करून सांगता हें पद हांवें बायले चिंतून बरयलें कवितेक ताळो बसून पदाचें रूप दिलां एरिक बाब ओझेरियोन संगीतान सजयलां संजय आनी राल्फ रोशन हांणी तुमच्या काना मेरेन पावयता रायको गोल्ड नामनेचो कोंकणी गायन शेतांतलो सर्तांव पुरस्कार आपणायल्लो बाब रॉबिन सिक्वेरा
धरती भिजयता तशी तुजी याद म्हाका नाणयता हो पावस असो धरती भिजयता तशी तुजी याद म्हाका नाणयता जगलाने जशे धरतेक मारिता तशे रूपने तुझे म्हाका सदयता जगलाने तशे धरतेक मारिता तशे रूपने तुझे म्हाका सदयता तशे रूपने तुझेच म्हाका सदयता आकाशी मोडा गेली दाटून सूर्यो लिपलो मुतातून आता धरती तमसाने भरता काळजान कुलकुलो भरता आकाशी मोडा गेली दाटून सूर्यो लिपलो मुतातून आता धरती थॉम्साने भरता काळजा कुलकुलो चरता मोगा उतारे कानाक फुंकुकी उबाळ वेंगेंत म्हजें दोलोकी ये तूं ये Ambiar kugul umotengtana ankri vetamulaje kugule talo kanat sata moga shishiro kalzat tsata Ambiar kugul umotengtana ankri vetamulaje कोगुळे ताळू कानार चालता मोगा शिरशिरो काळजांत सरता पायजाना नादान दोलोकुये उम्या वरात गालात सुरोकी तूं ये Pasli doshimtana vot yetamu fulo pausador amran mantana rang laitat hera tana pasli doshimtana vot yetamu fulo pausador amrar matana rang lagtat hera permala naka fuloku ye jinet moja rang buruku ye tu ye ho paus zoso धरतेक भिजयता
तुझी तुझी याद म्हाका नालयता ओ पावसो धरतीक भिजयता तुझी तुझी याद म्हाका नालयता जगलाने जशें धरतीक मारिता तशें रूपने तुजें म्हाका चैतयता जगलाने जशें धरतीक मारिता तशें रूपने तुजें म्हाका सतयता तशें रूपने तुजेंच म्हाका सतयता देव बरें करूं तूं ये देव बरें करूं रॉबिन 5 जाणां तरणाटपणार कोंकणी थळार कांय तरी करीजे कितें तरी बरयजे म्हणली पिसाय जोर ते पिसायेक मुखार दिसचें कोणूय जाता चेडूं जाल्यार जालें मागीर तें राणी जाता कोगूळ जाता कसल्या कसल्या अवतारांनी त्या दोळ्यांक झळकता दिसाक जागणेंत राती सपनांत आलतारिले इमाजेंत खंय जाय थंय तें झळकता आनी भवाराच्या हर आवाजांत ताच्या कांगणाचें खिणखिण पायजानाचें झणझण कानाक आपटता हें पद हांवें इगर्जेंत शर्मा वेळीं बरयल्लें केलारायंत पिलकमेरेगार बारी रुस्तम इगर्जेंत फाटल्या बांकाची वा बलकावांत उबे रावचें शर्मा वेळीं पर्टिगोच्या बेटांचेर आमचे कुर्ले मोगान जोडताले आनी आमी आमच्याच संवसारांत भोंवताले हांवें ह्या वेळी थोडीं पदां बरयल्यांत बिज्जामेचे रजार 5 जाणां आनी थोडीं आज असल्याच संदर्भार बरयलें हें 5 जाणां पद गाता फंकीवन गावपी मांड सभान समिती थांदो सुनील बाब मंतेर आनी ह्या पदाक चाल लायल्या एरिक बाब ओझेरान जणाचें गायन साधलां कानावेरी जणजणा कांकणाचो नाद उडता घरभर किणकिणा 5 जणांचें गायन साधलां कानावेरी जणजणा कांकणाचो नाद उडता घरभर किणकिणा मोल्या तुले गोगळे बाये पिल्ल तुजी वाजय गो राणी म्हजी येवची जाल्या मोगान तिका पिकय गो मोल्या तुले गोगळे बाये पिल्ल तुजी वाजय गो राणी म्हजी येवची जाल्या मोगान तिका पिकय गो 5 जणांचें गायन साधलां कानावेरी जणजणा कांकणाचो नाद उडता घरभर किणकिणा 5 जणांचें गायन साधलां कानावेरी जणजणा कांकणाचो नाद उडता घरभर किणकिणा पातीचो ह्यो फुल्ल्यांत ओडटा नाकाचेरी पोरमोणा सांपे मोगरे पांतयेर तिच्या वाड्या वेरी घमघमा पातीचो ह्यो फुल्ल्यांत ओडटा नाकाचेरी पोरमोणा
सापे मोगरे पातयेर तिच्या वाड्या वेरी गमगमा पाक्या वयल्या कावळ्या रया खबर गावार गाजय रे राणी मुजी येवची आसा मायक घडयेन जागय रे पाक्या वयल्या कावळ्या रया खबर गावार गाजय रे राणी मुजी येवची आसा मायक घडयेन जागय रे कांय जाणांचे गायन सातला काना वेरी जणजणा कानाचो नाद उडता घर बोर किणकिणा कांय जाणांचे गायन सातला काना वेरी जणजणा कानाचो नाद उडता घर बोर किणकिणा तिचो उगता वाऱ्यार दोळ्यांक जातात फेसता तांकां तुजे हालता दलता मोसऱ्यांक जातीत केसता पालो तिचो उगता वाऱ्यार दोळ्यांक जातात फेसता तांकां तुजे हालता दलता मोसऱ्यांक जातीत केसता कोंब्या बाबा पाकटे फुलय पात्या फारार सादरे सादय आज येता राणी मुजी आमच्या मोगाक सारे गवाय कोंब्या बाबा पाकटे फुलय पात्या फारार सादरे सादय आज येता राणी मुजी आमच्या मोगाक सारे गवाय कांय जाणांचे गायन सातला काना वेरी जणजणा कांकणाचो नाद उडता घर बोर किणकिणा कांय जाणांचे गायन सातला काना वेरी जणजणा कांकणाचो नाद उडता घर बोर किणकिणा घर बोर किणकिणा घर बोर किणकिणा देव बरें करूं देव बरें करूं सोडयलें हांव जेन्ना म्हज्या पटपटेर वेता हांव बसता मात्र पूण मत म्हजी गांव भोंवता ह्या गांव भोंवडेंत केदार तरी एक बरी कविता उपजाता नातर नवीनाक वा स्टँडीक फोन येता रोणी KMCता म्हणून आनी हांगा भितर एक बेड्डे तयार करता तितलेंच न्हय म्हजो एक भावजी आसा रॉबर्ट भावजी तो रिक्षा काडून हजर आसता तशें म्हणटना साहित्यांत हर गजाली जावं काणयो कविता लेखनां हे सर्व मार्गादेगींनी पडून आसतात खंय हांव म्हज्या पुताच्या ट्युशना खातीर सदां वामाजुराक वेता हांव तुमचे पावस म्हळ्यार आतांच्याक वितीत जालां कोणना आमी तसल्या पावसाक कबाडी खेळिल्ले गिरायक तो विशय नाका तशें घडयेस वळखो नासलेल्या पावसा खातीर येताना हो विशय मेळ्ळो कोटकाराचे काते परी जाल्ल्या त्या रस्त्याच्या फोंडकुल्यांनी गाडयेच्या रोदा बांदा आपटून धपटून जेंजारून उस्वास सोडूंक कश्टूच्या रस्त्याले शब्द हांवें एकठांय केले आनी कविता असली रोशन बेळाक दिली वा माजुरांत हांवें पळयल्लो मार्ग कोटकाराचे काते परी रुवाळ दिसलो सर्व वाडलेल्या खडके परी जळकालो सदां त्या रस्त्यार वयची परिस्थिती उदेवन एकी खीळ सारकी ना उडोवन पेडोवन पेंगडाचो नार ना म्हजी पटपटी सयत तेवशिलान वेचें नाका म्हणल्या परी पुरपुरता कितें करचें वसाजेस पडटा सांगता जडलेले बोल्ट नट हाडूंक काकेक गोणी मारचें पडटा म्हजें रामायण चड जालें दिसता इतल्यार पुरो ही कविता रोशनाच्या हातीन दिली ताणें रॅप करता म्हळें सारकें न्ही रोशन रॅप न्ही तें म्हजे उच्चार सामान साहेबा म्हज्या लाटपोट उच्चारा वरवीं तुजेर पोक्सो पडात म्हणली भिरांत आसूं ताणें तें सुबित्र रितीन सजयलां संजयाच्या संगीतान रैसालां आनी जिवानाक ओपून दिलां आतां जिवान कोड्याळ पावस पोद तुमच्या हजेरी शिवरायतलो संगीता पावसान तुमी धलात शेराक पाऊस पडलो रस्त्यान आपलो जिनोस सांडलो एकाच पावसाक किरेंची जाली रस्त्या कालेत खिणान उबली उबली उबली
सगळ्यांतल्यान उदक भरता मारोग जाला उपराळ दर्यो पाशार जावंक होडी हाडा मासली धरूंक घाला गर्यो घाला गर्यो घाला गर्यो मुखल्यान एकलो डांबर घालता पाटल्यान बोलतो खोंडून घालता सोडलोल्लो फोंड जीव खाता यमकोंडाचे दर्शन जाता एकाच पावसाक रस्तो आता कोडकाराची कात दिसता दुडू सगळो बोलसाक वेता रस्तो हांगा अनाथ जाता उदक पेंकडा पर्यंत वाळता रस्तो काय दिसना जाता अंदाजेर गेल्यार बाबा दोंगळो मोडून मांद्रेर पडता रस्त्यार मुजी गत हांगा शेतांत कोसपी जोत दिसता कळशी भर बियाळो हाडून थंयच बेळे करूया जात जिवांत मुज्या संकट येता पेंकडा सोगानार जाता कोड्याळ शेराक पावस पडलो रस्त्यान आपलो जिनोस सांडलो एकाच पावसाक किरेंची झाली रस्त्या काळीत खिणान उबली 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 सगळ्यांतल्यान उदक भरता मारोग जाला उगराळ दर्यो पाशार जावंक होडी हाडा मासली धरूंक घाला गर्यो घाला गर्यो घाला गर्यो राशी मुमरा पोल्या परी सोरवो वाटले खाडके परी रस्तो जाला विकार गा तासूंक हाडा नवी खोरी कर्जा कुडको हाताक येता आस्कत जाला पैणारी उंडा काप तोंडांत बसता जीव जात आला चारी हाता पयांक तिरवो बांधता उच्च्या बसच्याक फाणीन मारग म्हणलो दिसा नागा कशें करू पै बऱ्या रस्त्याचे जाला पण टेक्सा घुसली लिंबांत रस्त्याक लागून सारक्यो नात गा एकी खिडी जिवांत जिवांत मुज्या संकट येता पेंकडा सोगानार जाता कोड्याळ शेराक पावस पडलो रस्त्यान आपलो जिनोस सांडलो एकाच पावसाक किरेंची झाली रस्त्या कालीत खिणान उबली 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 सगळ्यांतल्यान उदक भरता मारोग जाला उबराळ दर्यो पाशार जावंक होडी हाडा मासली धरूंक घाला गर्यो घाला गर्यो घाला गर्यो घाला गर्यो घाला गर्यो देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें करूं जेवण सिद्धी ही मातशी आसा करूंक जायत्यांनी मिनत घेतल्या वावट काडल्या तांकां देव बरें करूं म्हणसो म्हजो कायदो देखून हांव थोडो विराम काणकितां पयल्यान पयलें नाचलेलें सपन वय करूंक हटाक पडून फाटी लागलेल्या मानसभा अध्यक्ष लुई बाबजे पेंत हांव तुजो ऋणकारी म्हाका हे मातशे पर्यंत हाडपा वयला मानसभा गुरकार एरिक बाब हाणें म्हज्या भितरल्या कवीक दोकोळण उठोवन साण्याक लावन फुटाक लायिल्ल्या पसत हांव तुजो ऋणकारी सांगात दिवच्या कुटुंबादाराचो सगळ्याचो हांव ऋणकारी कवितेक साल लावन पद केल्ल्या ताळो सजोवप्यांक शिल्पा जीवन जॉयल पेरेरा रोशन बेळा एरिक बाबत तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा संगत सजयल्ल्या रोशन लीड गिटार
तशेंच एरिक बाबू, जॉयल बाबू, संजय बाबू, तशेंच अप्रूप तुवें कॅजिटन डायस ताकाय हांव आभार आसा. गायन केलेल्या शिल्पा, सिमोन, सोनल, जीवन, रायनल, रॉबिन, प्रितुमा, एरिक बाबू, जॉयसबाई आनी बाई एलनी हांकांय देव बरें करूं. आयच्या ताळ्याक संगीत दिवन मांची रायसयल्या संगीतकारांक कीबोर्ड संजय रॉड्रिगस, लीड गिटार रोशन क्रास्ता बेळा, बेस गिटार स्टालिन डिसोजा, ड्रम्स संजीत रॉड्रिगस आनी पर्क्युशन्स विक्षित. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या पदांक संगीत सजयल्ल्या संजय रॉड्रिगस, मोगास संजीव बाबा, तुका हांव आभार. तशेंच जॉयल पेर बाब, तुमकांय आभार आसा. कार्य सजयल्ल्या एंजल्स, सुरभी, रवीन, ब्लूम्स, स्टॅनली बंटवाळ हांचोय हांव उपकार आठयतां. वेदी सजयल्ल्या लुसिफर ख्यातीचो विकास लासराजो, तो वेस बघूनच्यान बारी हुशार पळयल्या ताका. हय, तो केदाळा शेंडी लायता वा शेंडी कापता, मिशो कापता कळना. तशेंच व्हडे उमेदीन वेदी सोबोवंक कारण जाल्ल्या संदीप मस्करेनस, तुमकां हांव आभार आसा. वितोरी कारकोळ, तो नासलेलो तर म्हजो कवितो बुकी येतो ना. ही मांची इतली निराळ गायन जाती ना. देव बरें करूं वितोरी. बाई सविता, तुवें म्हज्यो कविता पदां जोगासाणें सांबाळल्याय. म्हाका ती दवरची संवयच ना. हांवें बरोवचें सोडचें. पयलें नॅन्सी आसतालें तें दवरतालें. ह्या फावटी सविता आसा, ताणें जोगासाणेन फोल्डर करून कंप्युटरान घालून दवरल्या आनी म्हाका सदां मेळच्या बरी केल्याय. तुका देव बरें करूं. रुक्मिणी अक्का, तुवें मस्त कुमो केल्याय. म्हाका आयिल्ल्या झाडां हुणूजा गांडिताय. हांव च्या कापी पियेना. हुणूजा कितें रेडी आसता. रुक्मिणी अक्का, देव बरें करूं. तशेंच तुमकां मोगाचें तुमी आयिल्ल्याक ही मांची गिरेस्त केल्ल्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे हे मांचयेक तेंको दिवपी आसात. हांव फुडें आपयतां म्हज्या धाकटूक दयाकन मुखार वेदीर येवचें. विकास, म्हाका तेंको दिलेले आसात. रॉबर्ट लोबो दुबय, तो वा घरची कोणी आसा जाल्यार दयाकन मुखार येवचें. आनी एक म्हजे तावन रुणकार केंसो, जॉय मर्विन डिसोजा, टॉनी बंदेल, नवीन लोबो, रैनाबे कॅस्टेलिनो, अजय डिसोजा, जॉय फर्नांडीस, मेल्विन डिसोजा. दयाकरून घेया, वेळ जाता. आयवान डिसोजा आसात गे आयला गे. इग्नेशियस डिसोजा, तो घरा व्हरोंक लागता गे फुलां. लॉरेन्स डिसोजा, पूण येता म्हणलें कोणी येवना गे. प्रवीण डिसोजा, एपरा म्हजे गांव भाऊ. प्रवीण डिसोजा, जीवन मनोज क्रास्ता, तांच्या तर्फे कोणी आहात. डेल्सन पिंटो, विल्सन डिसोजा कलाकार, अरुण पिंटो, लुईस जे पिंटो, आल्बन डिसिल्वा, रुडी लोबो तर्फेन विकास कलाकुलो, जॉयल क्रास्ता, विल्सन तावरो, सुनील मोतेरो, किशोर फर्नांडीस, किशोर बाब फर्नांडीस आसलो ना गे गेला गे. समेस्तांक देव बरें करूं. मांचयेचें आखेरेचें गीत रानाक वचूया. आयच्या काळार गांव नांच जाल्यात. सर्व नाडां शहरां जावन आपली कालेत बदलून आसात.
गेल्ल्या कडेन फ्लॅटां जल्मा येतात आनी नाडाचें स्वरूप बदलून सोडतात. रनां वनां शेतां पाटांनी भरलेलें आमचें कोंकण कोंकणी मायेचें खाशेलें बिडार बरान आपलो जिनस बदलून आसा. अशें जाल्यार काळ कसो रावत सांगूंक जायना. धरते माये गर्भांत कोंक्रिटाचीं रानां संभवतना खाणा वरवेक तत्वार उदेताना शीत वचून पेज जावची गत येत काडना. ह्याच चिंतनांनी उमाळून हांवें लिखलेली कविता जोयल पेरीच्या ताळ्यान फुल्ली, रोशन आनी संजय हांच्या संगीतान उजळ्ळी आनी सबित पद जालें. अशें हें नाडाक उसया, खेद मळपी मळून आमी कृशी करुया, पोसणे रुजोवया, धरते माये गर्भांत भांगर पिकोवया, आमी नाडाक वसुया. आतां हें पद नाचपाक जगतें तुमचे उस्कार पातळयतात सुनील आनी रायनल. वसुया आमी गावात देवुया, खेद मोडपी म्हणून आमी शेतान घडुया, लाट वडुया तोडात उदक वाडुया, धरती माई गर्भात आमी भांगर पिकोवया. येगा कृषी करुया, हुये उस्क्यार आमचे माते देगुया. येगा तुपे बरुया, हुये पलवार नोवे नाते जोडुया, हुये पलवार नोवे नाते जोडुया. रुबी राहून घरी घालूया, टेंकडे ती गुरकी जाणाचो रुची सांगूया. तायकुळ्याची रुच फळे भरलेल्या पावसात, काडी कोळ पणसा तोड लाड गळ्या. येगा कशी करुया, हुये उस्क्यार आमचे माते देखुया. येगा तुपे बरुया, हुये पलवार नोवे नाते जोडुया, हुये पलवार नोवे नाते जोडुया. राणा घुसूया, रुचीक फोळा कुटुया, बिरडा कंटा शेंडा आनी कोयटा हाडुया. दोंगर सोडुया, धरते मोगान सोडुया, कृषीक आमी संवसार पाटी कोणोसुया. येगा कृषी करुया, हुये उस्क्यार आमचे माते देखुया. येगा तुपे बरुया, हुये पलवार नोवे नाते जोडुया, हुये पलवार नोवे नाते जोडुया. देव बरें करूं. इतल्यार ही मातशी संपता. तुमकां हें संगीत कार्य रुचलें आनी तुमी उन्मादान भरल्यात अशी आमची फाती न्ही. आमकां आयकल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं.